सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. डॅनी मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फातिमा लिओकार्डिया लोबो तिसऱ्या वर्साचो तिचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटीन मागुया. आयज बावार्थ्याची दिवटी भेटयता आल्तो चिकाली फाविया मिस्किता आनी फामील दाबोली साल्वादोर लुकस आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन तांकां जायती कृपा आनी देणी मेळूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी 400 वर्सांची समोरमणी करता आसतना आमच्या फिरगोजे पासत आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत मागुया. ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण चालू आसा. आमकां सगल्यांक आमच्या गोराब्यांक आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयांक सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद मेळूंक आनी सगळे आमचे प्रश्न जे आसात ते सुटावे जावंक आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सगळी तुमी कोश्ट करतेल्या न्हू बारान चेपलेल्या न्हू मोजिशियांत हांव तुमकां समाधान करतलो. हाचे दिसाक देव आमकां आपल्या सुश्य आपयता तेन्ना सगळ्या कोश्टांतले आमकां तो निवारता. आमचे सवे समाधानान जिवंक सोदता. तो 2 दिसाक मिसाची भेटेंत आमी येता तेन्ना उदीक आनी उदीक जेसूक आमचो मास करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळ्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूंक सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमचे सगळे स्प्रेदावर विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणो. तर ताचे भेटीची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच अस्कोतायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवंक नाका. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इझायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नखेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपापल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिना आसतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्वराक थावना. म्हज्या हक्काची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला?
तुका कळूंक नासलें काय, तुवें आयकूंक नासलें काय. सर्वेस्वर सासणाचो देव, पृथ्वच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकोना, तो दमोना, ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक घटाय. ताणें तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत, पूण सर्वेस्वराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नवें बळ मेळटा. गोणीपोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमोनात, चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. परतून म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. तोच सगळें तुजें अकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालेचो मुकूट घालता. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. सर्वेस्वर कोणवालो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सट करून पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वाखाणी कर. उद्गार: Alleluia, 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 Alleluia. पळे, आपले परजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या दिसा जिवितान आनी दिसपट्या गिरासान आमी बारी वावुरता, आमी बारी कोश्ट करता, आमी हारपीत जाता. कित्याक काय?
कित्याक आमच्या पोटाची भूक मारूंक, आमच्या कुटुंबाक सांबाळूंक, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आश्वासनाची उतरां मेळटात. जेसू ही उतरां म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात, कित्याक हांव तुमकां समाधान करतलो. जेन्ना आमी कोश्टांतल्यान बाबा भयणीनो थोकतांव, आमी बाबा भयणीनो त्रास काडून सारकें आमचो घाम व्हारून आमी केन्ना तरी खंय तरी विसो घेतले म्हूण सजमतांव आनी शांतीन जिवंक आमी आशेतांव, तेन्ना होच सोमी आमकां उलो मारता, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. काय बरी आश्वासनाची उतरां, बुजवणीची उतरां आमकां सगल्यांक, की आपणा सोशी येवंक तो सोमी उलो मारता. आनी कितें म्हणटा, बेश्टो येवंक आपयना, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसो दितलो, हांव तुमकां शांती दितलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात. काय बरी उतरां, म्हजें जूं तुमचेर घेयात म्हणजे कितें? बाबा भयणीनो, आमी जोताक जेन्ना बैलांक लायता तेन्ना आमी तें जोत कोसता तेन्ना जूं तांचेर घालता. आनी जेजू म्हणटा, म्हजें जूं तुमचे, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो, म्हजें जूं ओडू आनी म्हजें ओजें बाबा भयणीनो इतलें पेजाद न्हय. तर तोच सोमी आमकां म्हणटा, जशें आमी गोरवांक जोताक लायता तेन्ना जूं तांचेर घालता, दोगा बैलांक आमी घालता, ती भाशेन जेजू म्हणटा, तेन्ना तुमी जूं तुमचेर घेतल्यार तुमचे बरोबर हांव आसतलो हें जूं व्हरूंक. तुमकां किरीत भाशेन बरे तरेन हें जूं बसचे खातीर, कित्याक म्हजें जूं ओडू म्हणटा जेजू, ल्हव म्हजें जूं. आनी जरी तर हें जूं ल्हव जाल्यार आपूण हें ल्हव करता म्हूण आमकां आश्वासन दिता. काय बरें आयचें पयलें वाचप आमकां मेळटा, थंयसर इसायास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गुणी पर्यंत तांकां पाकोटे फुट्टात, तीं धांवतात पूण दोमनात, चलतात पूण थोकनात. जीं कोण सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवरतात तीं घडयेक आपलें जूं व्हरता आसतना सुद्दां समाधान जातात, धांवतात पूण थोकनात. बाबा भयणीनो, जेन्ना बरोबर आमी आमचें जूं जेजू बरोबर व्हरता तेन्ना आमकां समाधान मेळटा. आनी जेजू ही उतरां म्हणटा, तर म्हजें जूं सोंपें आनी ल्हव होडू म्हजें ओजें. कित्याक बरोबर सांगाताक हें जोत घालूंक आमच्या जिवितान येतले कोश्ट, आमच्या जिवितान येतले आटे विटे, आमच्या जिवितान येतल्यो सगल्यो आडकोळ्यो आमच्या सांगाता तो आमकां फुडो करूंक तेंको दिता, आमच्या सांगाता आसा म्हूण आश्वासन दिता, आमचे बरोबर चलतलो म्हूण तो वाट दाखयता. तो ताचेर विस्वास धरून आज सगळीं आमी कोश्ट करतात ती त्याच सोम्याचेर पातयुया आनी आमचें जूं तो बरोबर व्हरता आनी आमकां समाधान करता म्हूण ह्याच विस्वासान आमचें जिवीत सारून सदां काळ आमच्या जिवितांत नवसुर्य हाडूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां दर दिसाक मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30 C6. Holy
मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलींच म्हूण मागा. मोगार बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काळयान सूर ताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केल्यान सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गोंड्याक सगळे यादनिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी फातिमाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंखवार मरी देवाची माई सांगाती चौपती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज समकाय तुशी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समकाय दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवडे बापा, ह्या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोडांत पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबीक आमी उर्बेन तयार जाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बरोबर म्हणून शाश्वत आदराची माई हांव प्रार्थना तुका एक आकुतीची माई चुचुरे करून पाव म्हाका मुगा पासो जेजू क्रिस्त गोड तुज्या आत्म्याका एका दुर्बळ सयता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तसो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकुती अविस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सतमंत म्हज्या सासणाच्या सर्वस कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजी मजती हांव जैत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. सर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांची ताळणी तुजो आदार मागून आसत आनी बाडीत म्हूण मजत म्हूण. हांव तर व्हरतो तो उपकार मागता तुजी थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे म्हाका तो मेळो बरी करून हे कोणाच्या शाश्वत आदराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सगळीं बरोबर नमान मरे कृपेन शाश्वत आदराचे माये सगळीं बरोबर नमान मरे कृपेन बोलले शाश्वत आदराचे माये नमान मरे भाग्यवंती मरे आदादी उदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ज्या शर्यतीन देवाच्या मुण्यारेची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत भावको तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी प्रार्थुया. हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदांकाळ फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासू चलयताय सासणाच्या सासणांक थोडो वेळ उगी रावन आमची पिडेत असलेल्या बाबा भयणाचो उगडास करुया जाणी मागूंक लायला तांचोय उगडास करून सायबीण मायचे विनवणेन मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक सोमी आसूं तुमचे सवे
प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोवन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगा ती जियेतान रासूर चलयता सासणाच्या ससनांक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू मोगाळ माय आमचे ताय तुरा सदां सुपा